बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगळा बापा, या वर्त्या वेळापासून आम्ही तुका अर्घ्यां दिता. वय जेजू, तू आमचो इतलो मोग करताय. तुझ्या वर्त्या मोगापासून तुकाच आमकां भेटोवन दिलोय आणि तुझे जिवीत आमकां दिले आणि बापातय हे केले. ह्या पासून आमी तुका अर्घ्यां दिता. परत जेजू, तुझे उतार आयकूंक आमी आतां सांगाता मेळ्ळ्या. ह्या वेळार तुवें आमकां तुजो मजतदार पाठयलाय. ह्या पासून आमी तुका अर्घ्यां दिता. पवित्र आत्म्या, ह्या वेळार संपूर्ण म्हाका आनी कोण पुरो आयकतात हर एकल्यांक तुज्या हातार समर्पण दिता. हर एक म्हजें चिंतप, हर एक म्हजें उलोवणें तुजें जावन दी. हर एक उतार हर एकल्याच्या काळजां मनार रिगोवन सोंपेपणी ते समजूंक ती समजणी जाणवाई तुवें येदोळूच हर एकल्यांक फावो केल्ल्या पासून ती अर्घ्यां दिता. अशें हर एकल्यांनी तुजें जिवीत दिवचे उतार स्विकार करून तुज्या नांवाक महिमा जावं दी म्हूण मागता. तशेंच हे उतार आयकूंक अटकळ करच्या सर वायट स्पिरिताक जेजू तुज्या नांवान हर एकट्याच्या काळजां मनांतल्यान भायर वच म्हूण जेजूच्या नांवान हांव आज्ञा दिता. अशें तुज्या नांवाक हर एक कडेन स्तुती महिमा जावं आतां आनी सदां सर्वथा. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया. मोगाच्या दिव्यवाणी वीक्षकांनो, तुमकां देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत करता. आमी फाटल्या दिसांनी शिकल्या वेंचीक पुताच्या विशयांत. कसो ताणें निर्धार घेतलो, त्या निर्धारा वरवीं तो समस्याक बली जालो. कशें तो परत देवा ते फाटी आयलो, कितें ताणें होगडायलें ताणें परत घेतलें. थोडे फावटी आमी घेवच्या निर्धाराचेर आमचें भविश्य वंदून आसता. त्या देखून आमी खंयचेय निर्धार घेतना हर एक निर्धार आमी चिंतून जायते फावटी पळोवंक आसा ते देवाच्या उतरा प्रकार आसा गी ना गी म्हणून. तर आमी आज शिकचो विशय जावन आसा बायबलांतल्यान एक गडीत काण घेया. तुमी जायते फावटी हो विशय आयकला, पूण आज तुमकां देव ह्या गडिता मुखांत्र नव्यान तुमकां उतरां मरिफात ताची सता कळीत करता. म्हणजे आमच्या जिवितांत आमी कित्याक समस्याक पडटा आनी समस्या येतना त्या समस्या जावन कशें भायर रावचें हे आमी सत जाणा जाता. आनी कितें आमकां जेजून शिकयलां तें आमच्या जिवितांत आमी खऱ्या रुपाक हाडटा. तेन्ना आमकां ह्या संवसारांत एक जिवीत जैतवंत जिवीत जियोंक साध्य आसा. त्या देखून पयल्यान पयलें आमी देवाच्या उतरां मुखांत्र हो नियाळ सुरू करया. त्या देखून मार्काचो 5 अध्याय 25वी ओळ जावन आमी सुरू करया. तातूंत वयर बरयलां जायराची धूव आनी रक्तस्रावाची स्त्री. आमी एक भाग मात काण घेया तातूंत 25वी ओळ जावन तातूंत बरयलां पळया. 12 वर्सां तावन रक्तस्रावाचे पिडेन कश्टातली एक स्त्री आसली. पळया मोगाचो न्हू, 12 वर्सां, 12 दीस न्ही, 12 हप्ते न्ही, 12 म्हयने न्ही, 1 न्ही, 2 न्ही, 3 न्ही, 4 न्ही, 12 वर्सां. तुमी चिंतून पळया, एक स्त्री 12 वर्सां जावन रक्तस्रावांत कश्टात जाल्यार तिची परिस्थिती कशी आसात. तुमी एक फावटी चिंतून पळया. एक निरंतर रगत कुडींतल्यान भायर गेल्यार तिची परिस्थिती कशी आसता. तिका चलोवंक जायत गी, तिका उठोवंक जायत गी, या तिचें काम करूंक जायत गी. तितलेंच न्ही, तुमकां गोत्ता त्या वेळार जेजूच्या काळार एक रक्तस्त्री म्हणटना ती कितें जावन आसला, पयल्यान पयलें अशुद्ध. तिका वचून कोणाय सांगाता मेळूंक ना आनी तिणें एकसूरपणांत जिवीत जिवंक आसा. तितलेंच न्ही, तिचे सांगाता कोणी संपर्क दवरूंक आशेनात. तुमी चिंता 12 वर्सां जावन ती कितली वळवळल्या आसतली. हिका कितें कारण म्हूण आमी समजून काण घेया. पळया मुखार कितें बरयलां पळया. तिणें काय लागलें, साबार वैजाच्या हातान पडून ती कश्टाली. प्रेज गॉड. देवाचे उतार खाली म्हणटा ती साबार वैजाच्या हातांत पडून कश्टाली. आमी वैजा लागीं कित्याक येता, बरें जावंक येता गी, आमची पिडा चड करूंक येता गी. पूण ही खाली म्हणटा पळया, साबार वैजाच्या हातान पडून ती कश्टाली आनी आपले आसले सगळे तिणें वखदाक कसिले, तरी कांय पुणी बरेपण जोडच्या बदलाक तिणें पिडा सडस करून घेतली. पळया देवाचे उतार सांगता, आमी वैद्या लागीं कित्याक येता, आमची पिडा बरी जावन. पूण ही कितें हिची परिस्थिती पळया. ही वैद्या लागीं गेल्या,
वचून खाले गेला असले पुरा दुडू विबाड केला बरे जावच्या बदलाक तिची पिडास चड जावन आसा चड जावन आसा. एका कितें कारण आमच्या जिवितांत ती जायते पटी अशें जाता मू आमी धाकटेरा लागीं कित्याक येता बरी भलायकी मेळोवन दी समाज जावन दी पिड्यान हांव सुटका जावन दी म्हूण येता हांव. गॅरंटी आहा की ते गेल्लो मनीस त्या बरें जावन येता म्हणून 100% गॅरंटी सांगूंक जायना की येताना बरो आसलो फाटी येताना त्याच रितीन फाटी येता म्हणून सांगूंक जायना. पूण आमी ह्या उतरां मरिफात नियाळ करया. हांगा पळया तिणें खाले गेले तिची भलायकी चड पाड जाली बिगडली. एका कितें कारण जावं पुरो एक उडास दवरा जिवीत आनी मन आमी शिकल्या की आसा मनशाच्या जिबेच्या आधीन आसा. केन्ना आमी आमच्या जिबेंत कितें समस्येत उलयता आमची समस्या बिलकुल उणें जायना. आमी थोड्या पटी येता थोड्या घरांनी थोड्या सांगतात तांणी कितें म्हणटात पिडेच्या विशयांत उलयतात आनी तितलेंच न्ही एकलो कॉल करतना ते पिडे विशयान तांकां विवरण दितात. तांणी चिंतात खाले हांव आसा तशें सांगून आसा तांकां गोतूना कितें आमच्या दोळ्याक दिसता ते आमी उलयल्यार आमचे समस्ये बिलकुल उणें जायनात. कित्याक म्हळ्यार आमी शिकल्या बायबलांत उत्पत्ती ग्रंथ पयलो अवस्थांत कितें बरयलां म्हळ्यार आरंभाक देवान कितें रचलें आकाश आनी पृथ्वी रचली. पृथ्वी कशी आसली निराकार म्हळ्यार आकार ना रिती आसली. सममू एकदम रिती निराकार आकार ना आनी रिती खाली आसा. आतां कितें रुखजड आसात आनी कितें अंधकार बरो नासलो अंधकार खाळोक एकदम आनी दैवीक वरें मारतेले. पूण देवान इतले समस्या आसल्यारय तो समस्या उलोवंक ना कळ्ळें की ताचे मुखार निराकार आसली रिती आसली अंधकार बरो नासलो. देवान म्हणून इतले बरो समस्या आसा खाले करचें म्हणून ताणें खालें म्हणलें उजवाड जावन दी. म्हळ्यार तो आमकां शिकयता कितें आमच्या दोळ्या मुखार भोगता म्हणजे कूड म्हणजे मन हे 5 इंद्रियां कितें आमकां सांगता त्या प्रमाणे आमी उलोवचें न्ही. आमी भावार्थान आमकां कितें पळोवंक जाय तें उलोवंक आसा. कित्याक म्हळ्यार ह्या रक्तस्रावाचे स्त्रियेचे समस्या कितें म्हळ्यार ती कितें करताली तिचे पिडे विशयांत चड उलयताली. आमच्या जिवितांत आमी कितें करता जायते पटी आमी इचे बरेचशे करनासा जायते पटी आमचे पिडे विशयांत उलयता. तितलेंच न्ही आतां माध्यमा मुखांतर गुगला मुखार ताची म्हायती जोडटा तातूंत कितें जाता आनी हेरांकय वचून आमी सांगता ते तातूंत कितें जाता आमची भलायकी बरी जाता की असली आमी बिगडता कळ्ळें की. त्या देखून उडास दवरा जिवीत आनी मन आमच्या जिबेच्या आधीन आसा. जिवीत म्हळ्यार आमी देवाच्या उतरां प्रमाणे उलोवचें. मरण म्हळ्यार म्हणजे समस्या म्हणजे कार्नल थिंकींग म्हणजे मन म्हणजे कूड म्हणजे 5 पंचेंद्रिया कितें सांगता त्या प्रमाणे येचें. त्या देखून उडास दवरा तुमी कितें उलयतात हरी एक उतरां कितें जावन आसात बियो. आतां एक बी गेल्यार एक फळ येता की ना जायतीं फळां येतात. समज एक तुमी एप्पलाची बी गेल्यार एक एप्पल जायना जायते एप्पल जाता. तशेंच एक उतरां तुमी देवाच्या उतरां विरोध उलोवन आसात ह्या समस्येत उलोवन आसात तर कितें जातलें फळां येतात तातूंत कळ्ळें की. त्या देखून आमची भलायकी आसा उडास दवरा जिवीत आनी मन आमच्या जिबेर आसा. केदाळा तुमी उतरां जिविताची उतरां उलयतात म्हणजे देवाच्या उतरां प्रमाणे उलयतात तेन्ना तुमच्या जिवितांत तुमी जिवीत अनुभव करूंक शकतात. प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया. पळया मुखार काले जाता पळया वखदाक कसले तरी कांयपुणी बरेपण जोडच्या बदलाक तिणें पिडा सडस करून घेतली. प्रेज गॉड. आनी तिणें जेजू विशयांत आयकलें. प्रेज गॉड. पळय एक बरें काम म्हळ्यार तिची पिडा जिणें आसले पुरा वगडायले पयशे दुडू पुरा खाली जालो वखदाक गेलो पिडा बरी जावना. पूण एक बरी गबार कितें म्हळ्यार तिका कोणेंय जेजू विशयां सांगलें कळ्ळें की. केदाळा तिणें जेजू विशयान आयकलें पळया तिचे ते बदलाव येवंक सुरू जाली. तशेंच आमच्या जिवितांत कितले आमकां समस्या आसूंक बरो संवसारांत ह्या धाकटेरा वरवीं ह्या कोणा वरवीं ते समस्ये परिहार करूंक जायना म्हूण सांगून आसूंक पुरो. जर तर आज तुमी निर्धार करतात जेजू विशयांत जायत्या जाणांक जेजू विशयांत करता जेजू कोण म्हणून गोतूना समजलें की. जेजू कोण आसा पळय तो ते पुरो करता. जेजू म्हळ्यार तो कोण जावन आसा ताणें आमचे पासून तो कितें पुरा केला कुर्सार तो कित्याक आयलो ताच्या उतरांत कितें पुरा बरयलां ताणें कित्याक तें संपादलें म्हणलें हर एक आमकां गोतूना. केदाळ आमी ताच्या विशयान चड आनी चड आयकत तेन्ना आमच्या जिवितांत आमी बरेपण पळयता. त्या देखून पळया हिणें गरजेचें कितें केलें तिणें जेजू विशयांत आयकलें. आमी कोणा विशयान चड आयकता जेजू विशयांत आयकता की संवसारांत कोण कितें सांगता धाकटेर काले सांगता तो काले सांगता वो काले सांगता मिडियार काले सांगता ते आमी आयकता की.
जर तर तुम्ही कितें आयकातात उडासोरा ते तुमच्या जिवितान परिणाम करता. जर तर तुम्ही देवाची उतरां आयकातात, या जेजू विशयांत आयकातात, कितें जाता तुमचे थंय भावार्थ उत्पन्न जाता. ताका देवाचे उतर खाला म्हणटा रोमाकारांक बरयल्लो 10वो अध्याय 17वी ओळ म्हणटा, संदेश केल्ल्या निमती भावार्थ उत्पन्न जाता आनी क्रिस्ताक परगट केल्ल्या निमती संदेश आयकूंक मेळटा. केदाळा तुमी जेजू विशयांत आयकातात, एक पटी न्ही, आयकोन 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 कितें जाता भावार्थ उत्पन्न जाता. जर तर हांव देवाचे उतर आयकना, संवसाराचे चड उतर आयकता, जाल्यार जाता म्हजे भितर भेय रिगता. समजलें की केदाळा म्हज्या जिवितांत भेय रिगता तेन्ना म्हज्या जिवितांत सैतानाक काम करूंक सुलभ जाता. कित्याक म्हळ्यार भेयेक सैतानाचे अस्त्र जावन आसा. ताका देवाचे उतर सांगता, देवान तुमकां भियासो आत्मो दिवना. भेय कितें जावन आसा, एक आत्मो, स्पिरीट, कळ्ळें की. त्या देखून देवाचे उतर क्लियर सांगता, देवान तुमकां भियासो आत्मो दिवना, भागार स्वानियंत्रीत मोगाळ बळवंत आत्मो येता. हांवें सांगलें भेय कशें जाता, जर तर तुमी चड देवाच्या उतराच्या चड संवसारांत कितें आयकातात, मिडिया मुखांत आयकातात, तेन्ना कितें जाता ऑटोमॅटीक तुमचे भितर भेय रिगतात. उडास दवरा, आमी कितें पळयता, कितें आयकता, कितें उलयता, ही पुराय कितें जावन बागलां जावन आसात. हाच्या मुखार तुमी खंयचे उतरां या पळोवनचे जावन दी, आयकोनचे जावन दी, हर एक वचून हांगा रेकॉर्ड जातात आनी ताच्या प्रमाणें आमच्या जिवितांत फळ मेळटा. उडास दवरा. त्या देखून सत्राय करा, तुमी खाले पळयतात, खाले आयकतात, खाले उलयतात त्या विशयांत. त्या देखून देवाचे उतर क्लियर सांगता, पळय, तिने जेजू विशयांत आयकलें देखून लोके जम्यांत रिगून ताच्या फाटल्यान ती गेली आनी ताचे आंग वस्तूर आपडले. प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया. पळयात, जेजू विशयांत आयकताना कितें जालें, तिचे भावार्थ आयलो मोगाचे न्हू. केदार तुमी चड आनी चड जेजू विशयांत, जेजून कितें केलां कुर्सार आमच्या बसत, ताच्या विशयांत आयकताना कितें जाता, आयकून आयकून तुजो भावार्थ उत्पन्न जाता. ह्या संवसारांत आमकां जय दिवचे भावार्थ जावन आसा. ताका देवाचे उतर सांगता 1 जॉन 5:4 देवाचे भुरगे सकड संवसाराचेर जैत व्हरतात. संवसाराचेर जैत म्हळ्यार आमचो भावार्थ. भावार्थान मात्र आमकां ह्या संवसारांत कितें जैत व्हरोंक जाता. तुमी चिंता मोगाच्या भावा भयणीनो, जर तर ही एक स्त्री 12 वर्सांत कश्ट जाता, हांवें वडोल सांगल्या बरी, तिका उठोवंक जाता गी, तिच्या कुडींत राहना गी, तिका कशें तें साध्य जालें जेजूक आपटोवंक. इतलो लोक आसलो, त्या लोकां मदें वचोन जेजूक आपटोवचें म्हळ्यार सामान्य गी. त्या वेळार एक स्त्री रक्तस्रावाची भायर रावन कोणाक आपडल्यार कितें तिका फातरायतालें समजू. ती अशुद्ध जावन आसली, पूण हिणें कशें आपडलें आनी ती कशी भलायकी आपणायली तें आमी सत आज जाणा जायचे. तेन्ना मात आमच्या जिवितांत आमच्या समस्याक आमी पर्याय सोदूंक जाता. आमी जायते पटी देवाचे उतर काले म्हणटा वाचता, पूण ताची समजोणी आमी जोडयना. केदार आमी उतर खंयच्या रितीन समजून घेता, तेन्ना मात ते आमच्या जिवितांत कार्य रुपाक आमकां हाडूंक जाता. पळय हांगा कितें म्हणटा, तिने जेजू विशयांत आयकलें देखून लोके जम्यांत रिगून ताच्या फाटल्यान ती गेली आनी ताचे आंग वस्तूर आपडलें. प्रेज गॉड, हालेलुया. आनी मुखार खाले म्हणटा, फकत ताचे आंग वस्तूर आपटीन जाल्यार हांव बरी जाताली म्हूण तिणें चिंतलें. पळय हांगा खाले म्हणटात, आंग वस्तूर आपटीन जाल्यार बरी जाताली म्हूण चिंतलें, पूण थोड्या बायबलांनी, प्रत्येक जण इंग्लीश बायबलांनी शी सेंग म्हळ्यार तिणें सांगलें म्हूण आसा. आमी दोनूय वाक्य काणया. कित्याक हिणें चिंतलें, कित्याक म्हळ्यार पयलें तिचें चिंतप कितें जावन आसलें, रक्तस्रावांत कश्ट जाली, कितले दुडू विबाड केलो, कांय बरेंपण जावना. समजलें की असले विबाड पिडा आनीक चड करली. केदाळा जेजू विशयांत तिणें आयकल्लें, काले जालें भावार्थ आयलो. आयकल्या वरवीं काले जालें, तिचें चिंता पत्ता बदलूंक सुरू जालें. समजलें की चिंता बदललें. पयलें चिंताली, हांव 12 वर्सां जावन कश्ट जाता आनी म्हजी अशें गत कोण ना, हांव अशें मरता कोण ना. केदाळा जेजू विशयांत आयकल्लें, जेजू म्हणलो आसा तो, त्या वेळार जेजू कितें काले करतलो, मनशा रुपार ते आसलो. समज तो पिडेस्तांक बरें करतलो, गूण करतलो, अद्भुत आश्चर्य करतलो. ताच्या विशयांत आयकल्ल्या वरवीं तिचे भावार्थ आयलो आनी त्या भावार्था वरवीं तिचें काय जालें, तिचें चिंताप बदललें. केदाळा देवाचें उतर आयकता तेन्ना काय जाता, आमचें चिंताप बदलता. उडास दवरा. त्या देखून केन्ना म्हणसर आमचें मन चेंज जायना, मनाची नवसरणी जायना, आमच्या जिवितांत आमी अद्भुता आश्चर्य पळोवंक साध्य ना. केदाळा तिणें देवाच्या जेजू विशयांत आयकल्लें, त्याला काय जालें,
तिने मोतीर चिंतले आनी वचून जेजूचे आंग वस्तर आपटीन जाल्यार हांव बरी जाताली म्हणून तिने चिंतले आनी तशेंच केलें. आनीक बायबलांत खंय इंग्लीश बायबल सांगता तिने सांगलें कित्याक म्हळ्यार सांगचें गरजेचें जावन आसा. कित्याक आमकां कोत्ता जिबीत आनी मन आमच्या जिबेर आसा. केदाळ आमी सांगता ती उतरां काम करतात. त्या देखून देवान संवसार कसो रचलो उतरांनी आनी उतार सांगलें हर एक आसा जालें. म्हळ्यार आत्मीक संवसार एक्टिवेट जाता कशें उतरांनी. तुमी केदाळ उतार सांगतात ती उतरां वचून काम करतात. समजलें की ताका देवाचे उतार खाले म्हणटा. रोमाकारांक बरयलो 10वो अध्याय 10वी ओळ म्हणटा न्ही तोंडाच्या उसारणे तुमकां सल्वासम रक्षण मेळटा. सल्वासम म्हळ्यार खाले संपूर्ण पॅकेज भलायकी केदाळा मेळटा. केदाळ तुमी काळजांत फाती येतात आनी तोंडार उसारतात तेन्ना खाले जाता. त्या उतरान असलो जीव तुमी अनुभव करतात. कित्याक ओडोल आमी सांगलें संदेश आयकल्यार भावार्थ उत्पन्न जाता. कित्याक देवाच्या उतरांत हर एक खाले जीव आसा. तितलेंच न्ही भावार्थ येता. हर एक ते भावार्थाचे उतार जावन आसा. केदाळा तुमी ची दितात गमान दितात त्या उतराक तातूंत असलो जीव तुमी अनुभव करतात आनी त्या जिवार तुमचो भावार्थ उत्पन्न जावन तो भावार्थ तुमकां ह्या संवसारांत जय दिता मोगाच्यान. त्या देखून पळया मुखार कितें जाता पळया. फकत आंग वस्तूर आपटीन जाल्यार हांव बरी जाताली म्हूण तिणे चिंतले. तक्षणच तिची रक्ताची झर सुकली आनी आपली पिडा गूण जाली म्हूण तिका जिवा भितर भोगलें. केदाळा तिणें सांगूंक उतरां सुरू केली. तितलेंच न्ही वचून आपटिलें. आपटितना कितें जालें जेजूची सकत तिच्या कुडीचेर वाडली. त्या वेळार तिका भोगलें आपणाची रक्ताची झर रावल्या म्हूण. आतां म्हजे एक सवाल तुमकां हांवें तुमकां सांगलें ती 12 वर्सां जावन कश्टां जाल्यार त्या लोक्या जोम्या मदें वचून तिका आपटोवंक कशें साध्य जालें. तुमकां कोत्ता जेजू म्हणटाना ताच्या फाटल्यान जायतो लोक आसता. तितलें सुलभ ना वचून ताका आपटोवचें म्हणल्यार. पूण जेजूक तिणें वचून आपटिलें आनी देवाची सकत तिणें अनुभव केली. तितलेंच न्ही संपूर्ण ती भलायकी जोडून फाटी आयली. कशें साध्य जालें. जेजू म्हणटा न्ही मुखार खालें पळया मुखार कितें म्हणटा पळया. तक्षण तिची पिडा रक्त झर सुकली आनी आपली पिडा गूण जाली म्हूण तिका जिवा भितर भोगलें. तेदवा जेजू आपणा भितर सकत भायर गेली म्हूण समजलो आनी लोकां कुशीन फाटी परतून म्हज्या आंग वस्त्राक कोणें हात लायलो म्हणून विचारी लागलो. प्रेज गॉड. जेजू म्हणटा म्हजे आतां कोणें हात लायलो म्हूण विचारता. कित्याक जायतो लोक जेजूक आपणून आसा. पूण तांणी कोणी बरी जाली की पूण ही मात्र स्त्री कित्याक बरी जाली. हिचें तें कितें ती विशेश आसली. तुमी हांवें ओडोल सांगलें केदाळ आमी उतरां उलयता तेन्ना मात आमच्या जिवितांत देव काम करूंक शकता. ओडोल आमी शिकल्या ओडोल हांवें तुमकां सांगलें उत्पत्ती ग्रंथार तुमी पयलो अध्याय आनी पयली ओळ आनी दुसरी ओळ वाचल्यार खालें म्हणलें आरांभाक देवान आकाश आनी पृथ्वी रचली. पृथ्वी कशी आसली निराकार रिती आनी आदी सागराचेर अंकार भरून आसलो आनी दैवीक वारें मारतालें. दैवीक वारें म्हळ्यार खालें पवित्र आत्मा आसलो. पूण पवित्र आत्म्यान कांय काम केलें की इतले समस्ये मध्ये असले निराकार रिती अंधकार असले पवित्र आत्म्यान कांय काम करूं ना. केदाळा देवान म्हणलें उडास दोरा देवान तोंड सोडलें आनी उगडलें आनी म्हणलें उजवाड जावं दी. कितें जालें कितें जालें देवान सांगतास पवित्र आत्म्यान कालें गेलें आत्मीक संवसारांत आत्मीक वाठारांत कितें आसा तो उजवाड दोळ्या मुखार आसा सो केलो. त्याच रितीन मोगाच्या भावा भयणीनो हिणें कितें केलें पयलें जेजू विशयांत आयकलें. आयकोन कितें जाता भावार्थ उत्पन्न जाता आनी तिजें चिंता तिणें बदलिल्लें. तितलेंच न्ही आनी ती म्हणूंक लागली हांव वचून जेजूचें आंग वस्त्र आपटीन जाल्यार हांव बरी जातली. केदाळा ही उतरां तिणें सांगूंक सुरू केलें. तितें कितें जालें थंय कितलोय लोक आसल्यारय पवित्र आत्म्यान वचून तिका वाट उक्ती करून दिली. मोगाच्यान हे जावन आसा हितून आसलें सत. केदाळा तुमी देवाचे उतर आयकातात आयकोन तुमचें काम इतलेंच आयकोन भावार्थ येता भावार्थ उत्पन्न जाता. भावार्थ उत्पन्न जाल्यार कितें जाता तुमचें चिंता पयल्यान बदलूंक सुरू जाता. त्या देवाच्या उतरां प्रमाणे तुमी चिंतूंक सुरू करतना कितें जाता म्हळ्यार तुमी आनी ते काळजांत सत मानून तोंडार उसावंक सुरू करतना पवित्र आत्मा तुमच्या जिवितांत काम करूंक सुरू करता. त्या देखून आमच्या जिवितांत देवाची उतरां आमच्या काळजांत सत मानून आमी तोंडांत उसारची गरज जावन आसा. ते जाल्ल्या वरवीं तिका ते वसूंक फाव जालें. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. पळया मुखार कितें जाता पळया. जेजून विचारलें
कोणे आत लायलो म्हणून विचारलेलो. शिसांनी जाप दिवन म्हणलें, लोक तुज्या आंगार पडटा ते तूं पळयताय आनी म्हाका कोणे आत लायलो म्हूण तूं विचारताय. पूण जेजू आपणाक कोणे आत लायलो म्हूण सोदूंक हेणे तेणें पळयतालो तेदवा आपणा ते कितें घडलां तें जाणा जावन ती स्त्री भियान आनी कांपोवन ताचे मुखार आयली आनी पांयां सरपडली आनी सगळे सत आसा तशें सांगी लागली. पळया तिचे मुखार कितें जाता. जेजून सांगलें म्हजे सकत भायर गेली, कोणे आपडलो म्हूण ताणें पळयताना ही भियान मुखार येता. कित्याक तिका गोत्ता आसलें एक रक्तस्रावाच्या स्त्रियेन भायर येवंक ना, आयल्यार तिका पात्रांव दिवची मारताले. समम अशुद्ध जावन आसली. तितलेंच न्ही, सिनागोगाचो अधिकारी जायरी थंय आसलो त्या वेळार, जायतो लोक आसलो. जाल्यारय धैर्य करून कितें जेजून मुखार तिचे बसत केला, तिणें सकटा मुखार आसा तशें सत कळीत केलें. तेन्ना जेजू खाले म्हणटा, जेजू म्हणटा, हांवें तुका गूण करूं ना, बगार तुज्या भावार्थान तूं गूण जाली, तूं संपूर्ण जाली. खाली पिडे जावन न्ही, तुजे हर एक समस्या जावन तुका मुक्ती मेळ्ळी. आमकां ह्या स्त्रिये बरी धैर्य आसा गी जेजूक साक्ष दिवंक. आमी एणे तेन्ना पळयता गी हिची परिस्थिती आनी आमची परिस्थिती पळया, कसलो फरक आसा. त्या वेळाची परिस्थिती आतांची परिस्थिती पळया. आमकां जेजूक साक्ष दिवंक आमी तयार आसा गी. जर तर जेजून म्हज्या जिवितांत कितें बरेंपण केलां हांव हेरांक सांगता जाल्यार म्हजे थंय संपूर्णता येता आनी त्या भावार्थांत हांव ह्या संवसारांत एक जैतवंत जिवीत जियोंक शकता. मोगाच्यान त्या देखून उडास दवरा आमच्या जिवितांत पयल्यान पयलें आमी कितें करीचें म्हळ्यार आमच्या समस्या येतना थंय हांगा आमी धांवचें न्ही. हिणें कितें केलें, तिणें पयलें धांवली, धांवून कितें जालें, बरेंपण जालें की आसली पिडा पुरा सडत करून गेली, वैज पटल्यान गेली. त्या वेळार वैज आसलें, देवाचे उतार सांगता आसलो पुरो दुडू तिणें कर्स येयलो आनी बरें जावच्या बदला कितें जालें, असली पुरा पिडा सड आनी सड घेतली आनी पुरा तिणें होगडायलें. पूण केन्ना तिणें जेजू विशांत आयकलें, तिचे ते बदलाव येवंक सुरू जाले. आजय तुमच्या जिवितांत जर तर समस्ये मध्ये तुमी जेजू विशांत आयकतात, जेजूची बरी खबर आयकतात, आयकून आयकून तुमची मोना नवसन करतात, मोना नवी करतात, तुमचे चिंता बदलितात आनी त्या प्रमाणे कार्य रूपाक काडतात. कितें जाता, आयकून आयकून देवाचे उतर सांगता आयकून आयकून भावार्थ उत्पन्न जाता. तो भावार्थ तुमकां ह्या संवसारांत जय दिता. मोगाच्या भाव भयणीनो, त्या देखून तुमी समस्या येतना कंगाल जायनाकात. तुमी एकच वाट आसा, तुमी जेजू लागीं या. जेजूचे उतार कितें सांगता त्या प्रमाणे तुमची चिंता बदलिया. हे सत्मना, हे भावार्थान मात सत्मन जाता. भावार्थ म्हळ्यार कितें, आमच्या दोळ्याक दिसनाटले ते सत्मनचे, कळ्ळें की तेवढाच दरा. आनी एक गजाल कितें म्हळ्यार त्या वेळार जेजू रक्तस्रावाच्या वेळार जेजू खाले म्हणटात मनशा रुपार खाले म्हणटात कुडी रुपार तो आसलो. ताचें काम संपूर्ण जावन हाडलें. त्या वेळार तिणें कितें म्हणलें, वचून आंग वस्तू रापणी जाल्यार हांव गूण जाताली म्हणून चिंतलें आनी ह्या मुनाली म्हूण आसा दुसऱ्या बायबलांत. पूण आतां तुमी तशें गेल्यार जायना. कित्याक म्हळ्यार त्या वेळार जेजू मनशा रुपार आसल्या वरवीं ताची सकत पुरा ताचे भितरच आसली. केन्ना तिणें आपडलें, ती सकत भायर येयली. पूण जेजू क्रिस्तान कितें केलें, आमच्या पासून संपूर्ण संपयलें काम. ताका म्हणलें कुर्सार संपदलें. म्हळ्यार जेजू मेलो, जिवन जालो आमच्या बसत. कितें बरं करूंक आसा तें ताणें कर्ण जाला येदोळसू आमच्या पासून 2023 वर्सां पयले. त्या देखून पयले पेद 2 अध्याय 20 ओळ खाले म्हणटा, तुमकां पिडेंचे समस्या आसल्यार तुमी कितें म्हणचे म्हळ्यार जेजूचे गाय निराळो न्हू. तुमी सांगितले देवाचे उतार कितें म्हणटा, आमी पातकां मरून पवित्रपणान जिवनचे खातीर कुसयल्या कुडींत ताणें म्हळ्यार जेजून आमची पातकां ववयली, ताच्या गाया तुमी गूण जाल्यात म्हणटा. त्या देखून तुमी कितें करूंक आसा, जे जेजूचे गाय तुमी नियाळूंक आसा. कळ्ळें की जेजूच्या कुडीचेर खंय पुरा घाय जाल्यात, तुमी नियाळा तुमच्या मनांत आनी कल्पन करा त्या रितीन तुमचे समस्या जेजूच्या कुडीचेर पळया. तेन्ना तुमकां कळटा आनी नियाळ करून सांगा, जेजू तुज्या गायांनी तूं म्हाका गूण केल्ल्याक हांव तुका अर्गां दिता. ह्या वेळार तुमकां तुमच्या कुडीर खंय पुरा समस्या आसा, पयले तुमी सतमानीचे, पयले सतमानीचे. जेजू तुमकां गूण करना, गूण केला म्हूण सत मानता, कोण बरो केला म्हूण सत मानता. ह्या वेळार तुमी एक घडी दोळे धांपा.
हांव सांगता पळया तुमच्या जिवितार ह्या घडये तुमच्या कुडीर असली खंयचीय समस्या जावन दी खंयचीय पिडा जावन दी कशें ह्या घडये सुट्टा म्हणून पळया एकदां करून दया करून तुमच्या दोळ्या दांपा आनी जेजूक तुमी कुसार पळया आनी तुमकां खंय समस्या आसा तेच समस्या जेजूच्या कुडीचेर पळया हांव तुमकां उतरां सांगता नियाळ करता तेन्ना पळया आनी उतार उलया कशें तुमच्या जिवितांत देवाची महिमा तुमी पळयतात पळया त्या देखून एक घडी दोळे दांपया आमी सकड मोगाच्या भाव भयणीनो आज तुमी देवाचे उतार आयकले देवाचे उतार जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा देवाचे उतरा प्रमाणे आज त्या स्त्रियेन जेजूक आपडले पूण आज तुमी ताका सापडूंक शकतात कित्याक देवाचे उतार सांगता वेळा काळा परबी शब्द आसलो शब्द देवा सवे आसलो आनी शब्द सो देव जावन आसलो आज तुमी उतरां मारिफा ताका आपटून आसात वा ताच्या वस्तुराक आपटोवच्या की जेजूक आपटोवच्या की मस्त फरक आहा मोगाच्या न्हू केदाळ उतरां मारिफा तुमी ताका आपटयतात तेन्ना तुमच्या जिवितांत ताचे सकत तुमी अनुभव करतात ह्या वेळार तुमच्या कुडीर खंय पुरा समस्या आसा तेच समस्या जेजूचेर कुडीचेर पळया देवाचे उतार सांगता एक पयल्यान पयले एक म्हजे सांगाता मागणें करा मोगळा जेजू तुवें आमकां कुर्सा दावन बोगसाणें दिलें आमचो मोग केलोय सुटका दिली ह्या पासत आमी तुका अर्गां दिता कशें जेजू तुवें कुर्सा दावन आमकां बोगशिलें त्याच रितीन कोणें म्हाका दुखेला कोणाक हांवें दुखेला हर एकल्यांक जेजू तुज्या नांवान हांव बोगशिता ह्या वेळार दोळे दांपोवन जेजूची कूड त्या कुर्सार पळया तुमच्या कुडीर खंय समस्या आसा तेच समस्ये जेजूच्या कुडीचेर पळया देवाचे उतार सांगता ताच्या कुडींत घाय नाटले सागे नात तुमकां गोत्ता ते जरबादाचे मार मारतना ताचे मांस शिरा पुरा भायर आयल्यात ताची कूड विद्रूप जाला तकलेतावन पांया पर्यंत घायला घाय नाटलो जागो ना संपूर्ण ते दूख आमचे पासत ताणें सोंसलें मोगाच्या भाव भयणी तितलेंच न्ही तो खांट्याचो मुकोट माथ्याक घालतना ते व्हडले व्हडले लांब लांब खांटे त्या चिव्याच्या बेतखाटीन मारतना भितर रोमतना मेंदवा भितर रिगोवन भायर आयले दोळ्यांत हरी एक दूख कश्ट म्हजे पासत तुजे पासत सोंसले तेच रगत ह्या वेळार हरी एकल्याच्या भाव भयणीच्या कुडीर तुमच्या वळोन आसा आनी त्या रक्तान ताणें आमकां येदोळसू धुवन नितळ केल्यात आनी किर्तन 22:22 म्हणटा ताची पुरा हाडां सुटून गेल्यात उडासर हाडां मोडोन सुटून गेल्यात म्हळ्यार ताचे जॉयंट सुटल्यात आमकां गोता एक शोल्डर डिस्लोकेट जाल्यार कितलें दूख उठ्ठा जेजूची तकले तावन पांया पर्यंत पुरा हाडां सुटून गेल्यात म्हणटा देवाचे उतार कितलें दूख ताणें सोंसल्या हरी एक दूख म्हजे पासत तुजे पासत ताणें सोंसली त्या देखून देवाच्या उतरार ताका शिरको दिलो शिरको कित्याक दिलो गोता की केन्ना आमची हाडां सुटून येतात केन्ना आमी शिरको साकता खाले जातात त्याची दूख हजार वांट्यांनी सडटा हर एक दूख वळवळे ताणें म्हजे पासत तुजे पासत सोंसले त्या सुटून गेल्ल्या हाडाच्या दुखी जावन भावा भयणी सतमान तुजी आनी म्हजी हर एकल्याची हाडाची दूख ताणें काणगोवन संपूर्ण ताची भलायकी दिवं जाल्या ताच्या घाया तुमकां गूण केला तितलेंच न्ही ताची कूड उदका बरी वतले म्हणटा देवाचे उतार कित्याक म्हळ्यार उदक वतना कशें शेप आसना कशें बोतलेर घाल्यार मात एक रूप पळयत वतना ताका रूप आसना कित्याक रूप ना म्हळ्यार ताची हाडां पुरा जॉयंट सुटल्या वरवीं ते मांसाच्या मुदा बरी जाल्ले खाली 3 खिळ्यांनी तो उमकाळून आसा ताका विद्रूप रूप ना पळोवंक हरी एक ते कश्ट वळवळे इतलो घायलो त्या घायांनी आमकां गूण करच्याक सतमन भावा भयणी ह्या वेळार जेजून संपयला हरी एक काम आमचें काम फकत ताणें कितें केलां त्या कुर्सार सतमनचें जावन आसा तितलेंच न्ही ताचे काळीज मेणा बरी करगून गेला म्हणटा देवाचे उतार कशें एक वात जळोवन मेल्ट जाता खरगाता त्या रितीन ताचें काळीज खरगाला मोगाच्या भावा भयणी म्हज्या आनी तुज्या पासत आनी ताचे हरी एक विश्वे दिसतात ताची हाडां मेजूंक जातात हरी एक तितलेंच न्ही पावनाटल्याक ते विणगे मोरान आमची सकड लज ताणें कुर्सार काणगोवन दांपली हरी एक म्हज्या आनी तुज्या मोगा पासत भावा भयणी सतमान तितलेंच न्ही निमाणें ती भली ताका कडवळां मारतना निमाणें उदक आनी तेंबो रगत ताणें खाली केलें कांयच दवरूना
हर एक आमकां सुटका दिवच्या पासो तूं आमच्या मोगा पासो तूं ताणें खाले गेले कुर्सार म्हजी पातकां काणून ताचे बोक्षाणे दिले ताचे नितीवंतपण म्हाका दिलें बापा थंय म्हाका राजी दिली तो घायलो त्या घायांनी म्हाका ताणें गूण केले हर एक ते अदल बदल जाले म्हजी लज काण गेली आनी हर एक तरान म्हाका सुटका दिले म्हाका जिवीत दिले ह्या संवसारांत एक जैत्यवंत जिवीत ह्या वेळार भावार्थान दोळे धांपून सांगा तुमच्या कुडीर काही समस्या आसा ते समस्या जेजूच्या कुडीचेर पळया आनी सांगा जेजू तुज्या गायांनी म्हाका गूण केल्ल्याक हांव तुका अर्गां दिता जेजू तुज्या गायांनी म्हाका गूण केल्ल्याक अर्गां दिता जेजू तुज्या गायांनी म्हाका गूण केल्ल्याक हांव तुका अर्गां दिता इल्ल्या वेळ तुमी अशेंच रिपीट करा जेजू तुज्या गायांनी म्हाका गूण केल्ल्याक हांव तुका अर्गां दिता अर्गां दिया जेजू तुज्या गायांनी म्हाका गूण केल्ल्याक हांव तुका अर्गां दिता ह्या वेळार तुमी तिची दैवीक भलायकी अनुभव करनासात दैवीक सकत ताची अनुभव करनासात ह्या वेळार तुमची पिडा शिडा पुरा 2023 वर्सां पयलेच ताच्या कुडीर काडून ताची भलायकी दिवन ती भलायकेवंत जिवीत तुमी अनुभव करनासात ह्या वेळार अर्गां दिया जेजू तुज्या गायांनी म्हाका गूण केल्ल्याक अर्गां दिता अर्गां दिया प्रेज गॉड हालेलुया 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 मोगळा बापा ह्या उतरा प्रमाणे हर एका भाव भयणीक तुवें सुटका दिल्ल्या पासत हांव तुका अर्गां दिता अशें हर एकल्यांनी तुज्या नांवाक महिमा जावं दी म्हूण मागता हांव बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन आमेन आमेन.